नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येतकीर जरी तांकां उणे जागे मेळिल्ले असले तरी सत्तेर येतकीर भाजपांतल्याच जे परिवारांतल्या कांय संस्थांनी तांचेर टिका केल्या. विशेषतः RSS, मोहनजी भागवत, ऑर्गनायझर विवेक ह्या तांच्या मुखपत्रांतल्यान प्रधानमंत्री मोदी धरून ते कार्यकर्ते तांचे मंत्री असे वेगवेगळ्या आणि तांचे वेगवेगळे निर्णय हाजेर टिका जायत आसा. आनी गोंयांतय गोमंतक ह्या आमच्या दैनिकान आमी गोंयचे RSSचे कार्यकर्ते रत्नाकर लेले हांचो एक लेख छापिल्लो. तो लेख आमी तुमकां पळोवपाक दितात. तुमी पळयता आसतले गोमंतकान रत्नाकर लेले हांचो हो लेख छापून आयिल्लो आनी तांणी ह्या लेखान भितर भारतीय जनता पक्षाक कानपिचक्या दिल्या अशे तरेची एक प्रतिक्रिया आमच्या एका पत्रकार मित्रान व्यक्त केल्ली. ह्याच संदर्भान आमी एक विशेष मुलाखत तुमच्या मुखार हाडटात. आमचे मदीं आसात रत्नाकर बाब लेले. लेले साहेब, तुमकां हांव आमच्या गोमंतकाच्या स्टुडियोन येवकार दिता. नमस्कार. तुमी गोंयान गोमंतकान हो लेख बरयतकीर त्याच काळान भितर विवेक ह्या साप्ताहिकान तसो लेख आयलो. ताजे नंतर ऑर्गनायझर हे पळय BJPचे मुख्य माउथपीस म्हणटात ताका, मुखपत्र तातूंत आयलें. त्याच काळान भितर मोहनजी भागवत हांणी त्योच कानपिचक्यो BJP लिडरशिपाक दिल्यो. सो हें तुमी जेन्ना 3-4 कडेन एका भशेन भाश्य जालें तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी अंदाज काडलो की हें तुमी सगळ्यांनी ठरोवन केलां. आनी ठरोवन इतल्या खातीर केलां अशें ताणें म्हणलें कारण BJPक जेन्ना जागे उणे जातात तेन्ना आमी तांचे बरोबर नात, आमी एक डिस्टन्स राखून आहा अशे तरेचे दाखोवपाचो प्रयत्न RSS करता. हाका तुमी कितें जाप दिवंक शकता? म्हाका इंटरव्यू खातीर हांगा आपयलो म्हणून हांव तुमकां पयलीं धन्यवाद दिता. पण सगळ्यांनी एकाच वेळाचेर लिहिला म्हणून ते ठरवून केला अशें कांय नक्कीच ना. कारण म्हाका दिसता म्हजो लेख पयलीं आयलो आनी मागीर मोहनजी भागवतांचें जें स्टेटमेंट आयलां तें नॉर्मल स्टेटमेंट. म्हणजे संघ हो भाजपा खातीर केन्नाच निवडणुकीत तशा पद्दतीन काम करिना. आणि एकाच वेळाचेर सगळ्यांच्या मनात तो विचार आयलो की कितें जालें आसतलें बाबा, कित्याक लागून जागा उण्यो पडल्यो, अशा पद्दतीचो तो एक विचार पयलीं सगळ्यांच्या तकलेंत आयलो. ताका लागून ताका तें दिसलें. आनी हांवें लेख बरोवपाचें कारण कितें जालें की हांव संघाच्या कामा निमित्त जे कोंकण रिजनांत म्हणजे डहाणू पासून गोव्या पर्यंत असो एक 8-10 वर्सां प्रवास करतालो. त्या निमित्तान म्हाजे अनेक महाराष्ट्रांतले स्वयंसेवक कार्यकर्ते यांच्यासून जवळकीचो संबंध आसा. आनी त्यांनी म्हाका ज्या पद्दतीन एक फोन करून विचारलें अरे अशें कित्याक जालें, कितें जालें आनी कितें. त्याच्यातल्यान आमच्या मनांतल्यो भावना एकच आशिल्ल्यो त्यांच्यो आनी म्हज्यो. म्हाका अशें दिसलें की तरी हांवें खूब विचार करून ते म्हणजे बरोवंक नाका अशें म्हाका दिसतालें. पण शेवटी खंय तरी एक आपली भावना व्यक्त करपाची संदी अशें म्हणून हांवें ते सहजपणान बरयलें. एकाच टायमार अशें ठरोवन बिरोवन संघात अशें इतलें कांय जायत ना. संघाचे जे अनेक कार्यक्रम आसता, अभियानां आसता ती ठरोवन बिरोवन जायत आसतात. हे कांय अभियान नाशिल्लें. ताका लागून ते ठरोवन जाला बी अशें कांय ना. अशी एक टिका जाली की अयोध्या हो एक म्हत्वाचो असो मतदारसंघ, थंय पराभव जातकीर RSSक मातसो इल्लो धक्को बसलो आनी तांणी मातश्यो कानपिचक्यो BJPक दिल्यो. अयोध्येक लागूनच अशें न्ही ते. अयोध्येक पराभव जालो हे एक आश्चर्यच आसा खरें म्हणजे. आतां अयोध्येक हांवूय त्या आंदोलनाच्या वेळार अयोध्येत गेल्लो आसा, अयोध्येत आशिल्लो हांव म्हणजे दोनूय फावटी 90 सालच्या आनी 92 सालच्या. त्यावेळची अयोध्या हांवें जी पळयल्ली ती. आतांची हांवें अयोध्या पळोवंक ना, पण ज्या पद्दतीची सुदारणा तुमच्या TVच्या माध्यमांतल्यानच आमकां ज्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो त्यो ह्याच्यात जमीन अस्मानाचो फरक आसा. अशें असून अयोध्येत कित्याक म्हणजे एक अशेंच जालें आसत काय कितें की मतदार भाजपचो मतदार भायरच सरूंक ना काय कितें अशा पद्दतीचें जालां काय कितें अशें अयोध्येंतय ते चड प्रमाणांत जालें काय कितें. किंवा जे भाजपक विरोधी मत दिवपाक म्हणून आशिल्ले ते सगळे ठरवून सामके 100% भायर सरले अशा पद्दतीचे जाले आसूं येत. अयोध्येतलो पराभव, भाजपचो पराभव हो धक्कादायक आसा, यात वादच ना. पण त्याचे कारण म्हाका म्हजो तितलो अभ्यास ना त्या मतदारसंघाचो, ताका लागून हांव त्याचे डायरेक्ट कारण अशें सांगू शकचो ना. अशा पद्दतीन म्हाका तुमचे कडेन तुमी उपस्थित केल्ले मुद्दे आनी बाकीच्याय तुमच्या मुखपत्रांतल्यान आयिल्ले मुद्दे हाजेर एक असो चर्चा जावची अशें म्हाका दिसता. विशेषतः ऑर्गनायझरान जो लेख आयला की महाराष्ट्रान भितर भाजपान जी उलथापालत केली आनीक विरोधी पक्ष क्षीण करपाचो प्रयत्न जालो आनीक ताका लागून जालें कितें की NCPतले कांय बदनाम एलिमेंट BJPन घेतले. नांवूच घेवन सांगूंक जाल्यार 70,000 कोटींचो भ्रश्टाचार केल्ले अजित पवार
हांकां BJPन घेतले. ताका लागून BJPचो महाराष्ट्रान म्हणजे एक ब्रँड व्हॅल्यू जो आशिल्लो तो कमी जालो अशें ऑर्गनायझरान डायरेक्ट म्हणलें. इतलेंच न्हय जाल्यार आतां तुमी BJP हेर पक्षां परस वेगळी कशी अशें कशें म्हणटले अशेय तरेचो प्रस्न ताणें उपस्थित केलो. सो हो एक सिरियस एलिगेशन ऑर्गनायझरान केलो. एक कितें जालें, महाराष्ट्रात जेन्ना पहिली शिवसेना म्हणजे 19 सालच्यो निवडणुको ह्यो भाजप आनी शिवसेना ह्यांनी एकठांय येवन लढयल्ल्यो. बरोबर. परंतु मुख्यमंत्री पदाचे आपल्याक आमिष मेळटकच उद्धव ठाकरेन जे पहिले प्रॉमिस आशिल्ले ते हे करून भाजपक डिच केलो आणि काँग्रेसा बरोबर आणि म्हणजे दुसरे सरकार स्थापन केले. बरोबर. आता हे जनभावनेच्या विरोधात आशिल्ले. म्हणजे जनभावनेनी म्हाका दिसता त्या दोघांक मिळून जवळजवळ 165 बी अशो कितले तरी सीट्स दिल्ल्यो. बरोबर. आणि त्याच्यातल्यान तुम्ही एकदम भाजपक डिच करून या पद्धतीन हे करता म्हणून जनतेक राग आशिल्लो एक प्रकारचो, वादच ना. त्यामुळे जेन्ना शिवसेनेत फूट पडली, कारण शिवसेनेतले सुद्धा अनेक आमदार बरोबर तांकां ही फूट म्हणजे अशा पद्धतीचो काँग्रेसी बरोबर वचप हे मान्य नाशिल्लेच. बरोबर. वर्ष 2 वर्ष ते आमच्याकडे जसे काही जण म्हणटाले की घुसमट जाता तशी त्यांची घुसमट थंय जातालीच म्हणजे त्या शिवसेनेतल्या काही जणांची. आणि त्या शिवसेनेत जेन्ना 2 गट झाले लोकांक अशें दिसतालें की दिस इज नॅचरल, हे नैसर्गिक आसा. कारण आम्ही तुमकां दोघांक मिळून मतदान केलें आणि तुम्ही मात्र वेगळ्या पद्धतीचे सरकार स्थापन केले, तर तशें तें आसपाक जायना. आणि ते शिवसेनेत मागीर शिंदे गट जो वेगळो जालो, तीच मागीर खरी शिवसेना म्हणून जाली. त्याविषयी लोकांचो काही आक्षेप नाशिल्लो. म्हणजे पीपल जनता जनार्दनान ते ॲक्सेप्ट केले, हे आता हे बरोबर झाले अशा पद्धतीचे आशिल्ले. दुसरी पण राष्ट्रवादीचो ज्या पद्धतीने विषय जालो तो खूप जाणांक खटकलो. म्हणजे म्हज्याय लेखात हांवें तो उल्लेख केला. म्हणजे तुमी आतां म्हणले तशें खूप जाणांतल्यान ते आले. आणि त्या वेळाचेर सुद्धा म्हाका म्हणजे त्या वेळाचेर म्हणजे अजित पवार गट हो वेगळो जालो त्या वेळाचेर सुद्धा महाराष्ट्रातले माझे जुने कार्यकर्ते ओळखीचे जे आशिल्ले स्वयंसेवक त्यांनी सुद्धा हे कितें चल्लां काय आमकां कळना. म्हणजे ते मराठीत बोलत होते, काय आम्हाला हे बरोबर वाटत नाही हो असं म्हणून सहजपणाने बोलत होते, ते सांगताले ते. आणि आत्ता तर असे झाले की नरेंद्र मोदीजींनी खंय तरी एका भाषणात उल्लेख केलो आणि दुसऱ्या दिवसात ती घटना सगळी घडली अशा पद्धतीचे कितें तरी ते झाले. बरोबर. तो जो मुद्दो आशिल्लो पळय तो खूप लोकांक ॲक्सेप्ट जावंक ना. म्हणजे सामान्य स्वयंसेवक आशिल्ले तांकां जावंक ना ते आसाच, पण भायल्या सुद्धा खूप जाणांका म्हणजे जे स्वयंसेवक ना संघाशी रिलेटेड तशें ना, संघ एक बरो आसा इतलीच ज्यांची समजूत आसा बरोबर तांकां सुद्धा ती फूट ही तशी तितली मान्य जावंक ना. कारण कम्फर्टेबल मेजॉरिटी आशिल्ली, सरकार सुरू आशिल्लें आणि अशा पद्धतीन कित्याक करप एक अशा पद्धतीचे. बरोबर. तर ते खूप जाणांक आवडूंक ना. आणि अशें जर जालें जाल्यार मागीर कशें म्हणजे ते बरोबर दिसूंक ना खूप जाणांक. बरोबर. त्यामुळे त्या विशयीचो एक हांव राग म्हणचो ना, ती नाराजी म्हणटलो हांव. कारण संघाचे स्वयंसेवक आणि हे तशें दे आर एज अ फॅमिली, त्यामुळे राग म्हणचो ना पण ती एक नाराजी आशिल्ली अशें दिसता. म्हणजे ती नाराजी प्रगट झाली काय कितें ह्या निवडणुकीच्या निमित्तान अशें एक म्हाका दिसता. पूण तातूंतल्यान दुसरो पळय जो संदेश वता की एक बदनाम जांचेर खत आसा जे टेंटेड अशें म्हणूं येता तांकां पक्षान घेतले आनीक तातूंतल्यान एक फूट दिसली BJPचो एक असहाय. म्हणजे कळ्ळें जे लोक आमचे कडेन थंय जिखूनच येनात BJPचे लोक, सो ते असले जिखून येवपी लोकां भितर घेयात. सो ही जी पळय एक प्रवृत्ती सुरू जाली आनीक तातूंतल्यान गोंयानूय अशे तरेची परिस्थिती जाली काय म्हणून. कारण आमचे कडेन एक क्लिपींग आसा जे अजित पवारा बद्दल आसा. जेन्ना ऑर्गनायझरान तुमी स्वता जेन्ना शरद पवारांचो गट जेन्ना फोडलो अजित पवारा संदर्भान जेन्ना पळय आरोप केलो तेन्ना अजित ताजी आतां दखल अशें म्हणटात की BJP कॅडरान घेतल्या. आनीक अजित पवाराक आतां फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनान वांटेकार करून घेवचें न्ही, मागीर तांकां BJPन घेवचें न्ही, तांकां पेल्यान काडचें अशे तरेची एक विचारधारा सुरू जाल्या. आनी RSS सुद्दां आतां RSS आनी BJP कॅडर हांकांय दिसपाक लागलां भितरल्यान की अजित पवार नाका. सो अशे तरेचें वातावरण गोंयान जावूं शकता. कारण तुमी बी तुमच्या लेखान भितर खुबशे अशे उल्लेख केल्ले आसात की काँग्रेसींतल्यान ज्या पद्दतीन घेतले हांगा पूर्ण मेजॉरिटी आशिल्ली, काँग्रेसींतल्या 8 जाण घेवपाची कितें गरज आशिल्ली. सो अशें ह्या फाटभुंयेचेर महाराष्ट्रान जर असो विचार जाता गोंयान कित्याक जावचो न्ही की हे टेंटेड लोक घेवन पुन्हा परत तेच तांचे वेगळे वेगळे कारभार चलयता. ह्या इलेक्शनान तर पूर्ण जाहीर जालां तो पयर आतां लोकसभा इलेक्शन जाली की कितलेशे जाणांक लोकांनी मतदान केलें ना. ह्या नाराजीमुळेच म्हणजे गोंयच्या संदर्भात उलोवप जर जालें जाल्यार 2 गजाली आसात.
एक म्हणजे कॅन्डिडेट वायट नाशिल्लेच, दोन्ही कॅन्डिडेट उत्कृष्ट आशिल्ले, परंतु सावथाक आत्तापर्यंत तसो एकदा किंवा 2 फावटी म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी असताना म्हाका दिसता रमाकांत नांगले BJPच्या हेचे खासदार जाल्ले बरोबर, आणि 2014 तेन्ना नरेंद्र मोदींची बरी वेवच आशिल्ली एक बदल करपाकच जाय म्हणून नरेंद्र सावयकर खासदार जाल्लो बरोबर. पण अदरवाईज साऊथ गोवा ही भाजपची कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें म्हणजे लोकसभेची म्हणटा बरोबर, अशें म्हणपा सारकी स्थिती नाशिल्ली. ह्या वेळा वेगळी परिस्थिती कित्याक म्हणल्यार ह्या वेळा जे 8 जण पळय जिखून BJPन घेतले तातूंत भितरले भोवसंख्य लोक सावथाचे आशिल्ले आणि तांचो प्रभाव जर पळयलो विशेषतः दिगंबर कामतीचो मडगांव किंवा सावथ गोवांतलो प्रभाव ताचे नंतर पल्लवी धेंपेची तांणी घेतिल्ली जबाबदारी हें सगळें पळयत जाल्यार कितलेय अल्पसंख्याक ते मत पडू पण मोठ्या संख्येन आणि ह्या वेळार ढवळीकर तर सामको BJP बरोबर हे सगळे आशिल्ले परंतु सुद्धा एक कशें आसा की आमी जाका अल्पसंख्य समाज म्हणटा पळय हो त्या अर्थान BJPच्या फाटल्यान तसो केन्नाच उबो रावना. बरोबर, हांव ते कोणी त्याच्या खातीर प्रयत्न केले बी याच्यात हांव शिरत ना पण त्यांनी कोणी करो किंवा न करो अल्पसंख्य समाज हो त्या अर्थान म्हणजे आता देशभरातले सुद्धा जे सगळे भाजपचे सीट्स गेल्यात म्हणजे उत्तर प्रदेशात सुद्धा खूप कमी म्हणजे उत्तर प्रदेशात चड धक्को दिलो अशें म्हणपाक जाय. म्हणजे 70 जागा किंवा 80 जागांपैकी 37-38 इतल्योच भाजपचे जिंकून आयल्यात. म्हाका एक्झॅक्ट नंबर खबर ना पण त्याच्यातल्यो 15 सुद्धा म्हणजे काही सीट्स केवळ 200 मतांनी निवडून आयल्यात, काही सीट 800 मतांन, काही सीट 2000 मतांन. बरोबर. आम्ही जर महाराष्ट्रातल्या मालेगावचे उदाहरण जर घेतले तर मालेगावात 6 काय 7 विधानसभा मतदारसंघ असतात. बरोबर. मालेगाव हो जो विधानसभेचो आसा पळय तो सोडून बाकीचे 6-7 ठिकाणी सगळीकडे थंयची भाजपची कॅन्डिडेट आसा तिका लीड आसा आणि ते लीड जवळजवळ 2.25 लाखाचे. पण एकट्या मालेगावान ते सगळे भरून काढले कारण मालेगावची अल्पसंख्य पॉप्युलेशन चड आसा. 6 विधानसभा मतदारसंघातले लीड एका मालेगाव कॉन्स्टिट्युएन्सी भरून काढले आणि भाजपचो उमेदवार केवळ 3000 काय 3500 मतांन हरला. म्हणजे आता हे जे आसा पळय की अल्पसंख्याक कित्याक जायना थंय खंय तरी आमी अल्पसंख्याक तुम्ही तुमच्या लेखान भितर म्हणलां की अल्पसंख्याक मतं तुमकां पडची नात हे तुम्ही गृहीत धरपाकच जाय. अशा वेळार हिंदू मतदार नाराज जावचो ना हाजी दखल घेयात हाजी तजवीज करात हे तुम्ही तुमच्या लेखान म्हणलां. सो अशा परिस्थितीत भितर जर हिंदू मतदारां भितर जर अशें जर असंतोश वाडपा दिलो नाराजी वाडपा दिली जाल्यार कारण आमी पळयतात न्ही स्वता मडकय कमी मतां पडली जी मतांची टक्केवारी वाडपा जाली ती वाडली ना. सांगे कुडचड्यार भितर हिंदू मतदार नाराज जालो तो आमकां दिसलो मडगांवांय बी हिंदू मतदार नाराज जालो. सो ही जी पळय नाराजी पळय BJPन ओढवून घेतली ते विकतचें श्राद्ध अशें म्हणून एक मराठीन म्हजी व्याख्या तशें जालें. 2-3 गजाली आसात. ही जी नाराजी एक तर म्हणजे हांवें जशें महाराष्ट्रात अजित पवार गट घेतलो आणि त्याची गरज नसताना अशा पद्दतीचो घेतलो त्यामुळे एक समाज लोकांत स्वयंसेवक आसत किंवा जे हांव ताका सज्जन शक्ती म्हणटा म्हणजे अशा गजाली भाजपन करच्यो न्ही अशें तांकां दिसता. बरोबर. त्यो करच्यो पडटा बी हे सुद्धा मान्य आसा तांकां पण त्याची एक लिमीट आसपाक जाय काय कितें अशा पद्दतीन ती लिमीट क्रॉस जाली की मतदार नाराज जाता. बरोबर. तो नाराज जाता पण दुर्दैवान कितें जाता नाराज जावन हांवें मतदान करपच ना अशा पद्दतीचो निर्णय तो घेता पळय ताका लागून सगळें बिगडटा. म्हणजे हांवें एक म्हाका कितें दिसलें की हांवें फाटीं एक लेख बरयलो म्हणजे तुमच्याच गोमंतकात एक लेख सगळ्यांनी मतदान आवर्जून करचें कितली नाराजी असो हे असो ते असो तरी सुद्धा एक देशहित लक्षात घेऊन मतदानाक वचपच ना अशें करचें न्ही अशा तुम्हीच तो लेख छापिल्लो म्हाजो. तर ते जे जाता पळय की मतदानाचे पर्सेंटेज सगळीकडे खूप कमी लक्षात आयले सुरवातीच्या 2-3 फेजी जो जाले मागीर कोण वचूंक ना. एक दुसरो एक गट म्हणजे खूप आक्रमक प्रचार अन्य भाजपच्या विरोधात जे उभे आशिल्ले त्यांनी केलो ते म्हणजे घटना बदलपा खातीर म्हणून सगळे. आता घटना बदलपाचो विषय इतलो नाशिल्लोच न्ही खरें म्हणजे. पूण जालें कितें की BJPच्याच कांय म्हत्वाचे अनंत कुमार कर्नाटकांतलो बंगळुरूचो नेतो तो म्हणटा तसोच सूर उत्तर प्रदेशान एका BJP लिडरान व्यक्त केलो की आमकां 400 पार जातकीर आमी घटनाय बदलूंक शकतात. ऑटोमॅटीक एक मॅसेज जो पळय दलीत समाजान गेलो जो हिंदू समाजातलो एक म्हत्वाचो भाग ताका लागून एक चलबिचल BJPची हे पळय मतां पडटले तातूंत भितर जालो. एक खरें कशें आसा घटना बदलपाचो विशय समजा आशिल्लोच हय
जाल्यार आमची घटना आतापर्यंत कितले फावटी बदलली गेल्या, किमान 90 फावटी. म्हणजे घटनेतले काही जे आसा आणि तेन्ना भाजप काही सरकारात नाशिल्लो. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना घटनेतलो बदल म्हाका दिसता काहीतरी तीन गजालींनी, म्हणजे म्हाका त्याची डिटेल्स आता खबर ना, पण एक 3-4 फावटी खंय तरी हांवें वाचला, 3-4 फावटी जे आवश्यक काय आशिल्ले तितलेच बदल झाले. मोदी असताना तर तसे काय जावंक ना. म्हणजे हे काय, आणि इतले बदल झाले, म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने सुद्धा बदल झाल्यात. म्हणजे शहाबनू केसच्या संदर्भात सुद्धा नियम बदलून गेल्यात. म्हणजे अशा पद्धतीचे बदल झाले. त्यांना लोक काय घटना बदल. तो जो एक आक्रमक, म्हणजे तुम्ही म्हटले तसे की तथाकथित दलित समाजा भितर जो एक चुकीचो त्यांचे आरक्षणच, रिझर्वेशन पॉलिसीच चेंज जातली, मी अशा पद्धतीचो एक भयंकर आक्रमक प्रचार पळय जालो न्ही. आणि ताका प्रत्युत्तर करपाक म्हाका दिसता भाजपाचे कॅडर खूप कमी पडले काय की नाही, अशा पद्धतीचे झाले असत. त्यामुळे पूण तुमी पळय म्हणलें न्ही कमी मतदान, खुबशे कडेन गोंयान भितर नोटाचो उपयोग जालो. हय, विशेषतः पणजेन भितर खूब लोकांनी रागान तांकां काँग्रेसीक वोट दिवपाचें नाशिल्लें. बरोबर. सो अशे वेळार बीजेपीकय दिवप ना जाल्यार नोटाक दिवया, अशे तरेचे एक खुबशे कडेन 10% बी अशें मतदान जालां. अशें जे नोटा हे खूप डेंजरस. म्हणजे आमच्या सगळ्या गरजेचं काही नोटा दिवपच ना. कारण एक कितें आसता, लोकसभेची निवडणूक जेन्ना 10 कॅन्डिडेट उबे आसता, बरोबर, तेन्ना तुमकां तेंचे सगळे जीवन कार्य खबर आसता. बरोबर. सो यू हॅव टू चूज अवेलेबल द बेस्ट. सारकें. तुम्ही कोणच ना अशा पद्धतीचे जर चित्र जाल्यार जो सगळ्यात वाईट असता तो निवडून येऊ शकता कदाचित. ना पूण नोटाक जेन्ना लोक दितात आनी गोंयान ज्या परिस्थितीन लोकांनी दिल्लें त्या परिस्थितीन तांची असहायताय दिसली न्ही. पणजेन भितर ज्या पद्दतीन खणलां, शहर युद्धभूमी जाल्या, कला अकादेमीची सामकी वाट लावून गेल्या, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. पण म्हाका दिसता की सुज्ञ जनतेन असो विचार करपाकच जाय की ह्यो सगळ्यो कितलेय जाले तरी ह्यो स्थानीक गजाली आसतात. पूण अशे वेळार लोकांनी काँग्रेसीक वोट दिवपाचें अशें ना अशें म्हणतो ना. जांकां त्यांची जी विचारशैली आसा त्या विचारसरणीकच योग्य पद्धतीने मतदान करपाकच जाय. सुदैवान उत्तर गोव्यात चुकीचो रिझल्ट लागूक ना अशें हांव म्हणटा. म्हणजे त्यांच्या नोटाक लागून उत्तर गोव्याचो चुकीचो त्या मानान कमी हे जालें. बरोबर. पण ना जाल्यार तुमकां विचित्र कॅन्डिडेट कदाचित निवडून येवपाचो. अशें नोटाचे जर लागभर जाले जाल्यार अवेलेबल द बेस्ट, तो बेस्ट आसात ना न्ही मागीर. लोकांनी आनीक एक टिका जाली ती अशी की RSS स्वता मोहनजी भागवतान अशें म्हणलें की RSSचेर चड टिका सतत करतात. विशेषतः काँग्रेसचे फुडाऱ्यांनी RSSची सतत टिका केली, ती तांकां मातशी इल्ली खटकली अशें दिसता. आनी RSSची टिका जाता की RSSच सगळें चलयता, RSSच BJPचें सूत्रसंचालन करता, अशे तरेची एक विचारधारा. अशें अजिबात खरें म्हणजे ना. ज्या पद्धतीची टिका जाताली RSS भाजप चलयता बिका अशें हे आसूच शकना. भाजप हो एक राजकीय पक्ष आसा, संघ ही एक सांस्कृतिक संघटन आसा. हां, एक आसा की जे संघात पयलीं स्वयंसेवक आसात, हांव आशिल्ले अशेंय म्हणना, जे स्वयंसेवक आसात ते भाजप ह्या राजकीय खात्यातही काम करतात. म्हणजे संघाची जी एक विचारसरणी किंवा संघातल्यान जांकां जे संस्कार मेळ्ळ्या, जी विचारसरणी मेळ्ळ्या, ती राजकीय क्षेत्रांतूय फुडें सरपाक जाय ह्याच्या खातीर ते थंय काम करतात. पण इट्स अ टोटली डिफरंट सेपरेट ऑर्गनायझेशन. त्यांचे निर्णय ते घेतात. बरोबर. हां, अशें जावं शकता की थंय स्वयंसेवक आसात, हांगाय स्वयंसेवक आसात, त्यामुळे अरे कितें करप ह्या वेळाचेर मातशें आमकां कन्फ्युजन जाता, हे जावं शकता. एक सांगा म्हाका, ह्या वेळार RSSन BJPचें काम केलें ना, BJPक मत दी हाजे खातीर प्रचार केलो ना, संघटनात्मक दृश्ट्या काम केलें ना, अशें तरेचे एक भितरल्यान अशी एक सूर आयकूंक येता. तातूंत खरें आसा? पण म्हाका जोपर्यंत खबर आसा तोपर्यंत RSSन आत्तापर्यंत फाटल्या जनसंघ असताना सुद्धा आणि आता भाजप म्हणून RSSन राजकीय पक्षाचे, जनसंघाचे किंवा भाजपाचे काम केन्नाच करूंक ना. खंयच्याच राजकीय निवडणुकीत काम करूंक ना. एक अपवाद आसा, इमर्जन्सी जेन्ना आशिल्ली. बरोबर. आणि इमर्जन्सीच्या वेळार आता लोकशाहीचेरच धक्को निर्माण झाला. अशा वेळाचेर मागीर ना परत लोकशाही प्रस्थापित करपाक जाय जाल्यार त्या वेळाचेर जो जनता पक्ष आशिल्लो त्या जनता पक्षाचे काम मात्र हिरिरींनी सगळ्या स्वयंसेवकांनी केल्लें. पण ज्या मोमेंट निवडणूक जाल्यो, जिखल्यो, जनता सरकार आयले, त्याच्यानंतर परत राजकीय पक्ष म्हणून जनता सरकाराकडे कसलोय तसो. आनीक एक आक्षेप लोकांनी मोहनजी भागवतांच्या स्टेटमेंटाचेर घेतला, विशेष करून मोदींनी केल्ले विशारी प्रचार, हेट स्पीच अशें म्हणूं येता. दुसरें मणिपूर दंगली ह्या संदर्भात तांणी जेन्ना उलोवपाक आशिल्लें तेन्ना उलयलें ना, कारण मणिपूर दंगली 1 वर्स चलतात. आतां ते म्हणटात की ह्या मणिपूर दंगलीची वेळ तेन्नाच दखल घेवपाक जाय आशिल्ली सरकारान घेतली ना.
ना विषारी प्रचार मोदींनी केलो की अशेंच ना सगळे पक्ष दुर्दैवान त्या ठिकाणी अत्यंत विषारी प्रचार करताले एकमेका विरुद्ध. बरोबर. ताका आम्ही सकेल्ली पातळी गाठली जावं अशा पद्धतीने म्हणटले. म्हणजे त्याच्या परस म्हणजे मोदींच्या मोदींनी एक किरकोळ कितें म्हटलें आसता शेवटी एक मोदी सुद्धा मनीस आसा न्ही. ना पण मोदी हो पंतप्रधान म्हणून बरोबर. ताणें अशें काय मंगळसूत्र मागीर मुजरा अशे शब्द वापरप तुमकां दिसता खंयचे हाजे पयलींचे पंतप्रधानांनी अशे तरेचे ज्या पद्धतीन कदाचित ते पण केवळ मोदींनीच केला अशें म्हजें म्हणणें ना. तो विषारी प्रचार आणि सरसंघचालकांनी केवळ मोदी खातीर ते सांगला अशें म्हाका दिसना. एकूणच राजकीय निवडणूक जेन्ना आसता तेन्ना निवडणुकीत एकमेकांचो रिस्पेक्ट दवरून सगळ्यांनी योग्य पद्धतीन प्रचार करप जे सुरवातीक आसतालें. ताणें एक म्हणलें तें अशें की विरोधी पक्षाक सामको विरोधी आनी तो सामको नतद्रश्ट अशें समजू नाकात. तांकांय लोकशायेन भितर स्थान आसा आनी भुमिका आसा. ना पण अशी भाजपातल्या खंयच्याय नेत्याची तो आसपाकच जायना विरोधी पक्ष अशें मत आसा. ताणें पयलीं मोदी पयलीं म्हणटालो न्ही की काँग्रेस काबार जावपा जाय ना. ते त्याचो संदर्भ जो आसा न्ही तो म्हणजे 1947 सालात जेन्ना स्वतंत्र झाले तेन्ना महात्मा गांधींनी सुद्धा म्हणिल्लें की काँग्रेस आता तुम्ही विसर्जित करा नव्या पद्धतीन कितें तरी आसचें. ताणें म्हणलें म्हळ्यार ताणें खंय तरी स्टेटमेंट केल्लो आनी लोकांनी तो अजून तरी तो चरयलो त्या संदर्भात म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीन म्हणजे काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस ही तेन्ना अशी एक संघटना आशिल्ली न्ही पण दुर्दैवान त्याच्या नंतर काँग्रेसीन ज्या पद्धतीने अपीजमेंट म्हणून किंवा देशाचें नुकसानच चड झाला काँग्रेसच्या सगळ्या राजकारणात. म्हणजे बघ न्ही आज आता या 10 वर्षां भितर मोदी पंतप्रधान जाताकच भारतीय नागरिकाची पत त्या देशात जे भायर आमचे भारतीय रावतात त्यांची आणि भारत देश म्हणून संपूर्ण विश्वात एक कितली प्रॉमिसिंग कितें म्हणटा प्रतिमा तयार जाल्या. बरोबर. आणि अशा पद्धतीची प्रतिमा पहिली कित्याक जावंक ना. पूण ताकाय न्ही एक आक्षेप आसा. इंडिया टुडे इलेक्शनाचे पयलीं एक सर्वे केल्लो आनी त्या सर्वेन ताणें दाखोवन दिल्लें की देशांत सरकारची पत वाडल्या विदेशांत सरकारची पत वाडल्या हें सगळें बरोबर आहा. पूण देशांतले प्रश्न पळय जे आहात ते इतले गंभीर अर्थवेवस्था ढासळटा रोजगार निर्माण जायना त्या शिवाय जे काही वेगळे प्रश्न ते तेन्ना ताका विचारिल्लें तुमी खंयचे हाका प्रिफर करत. लोकांनी म्हणिल्लें देशांत जगात कितें चल्लां तें आमकां नाका आमच्या देशान म्हाका अर्थशास्त्रांतलें म्हाका चड कळना परंतु रोजगार निर्माण जायना अर्थव्यवस्था जी 11व्या क्रमांकाचेर आशिल्ली ती 3ऱ्या क्रमांकाचेर आयली अशें जे म्हणलें वता. पूण ती अर्थव्यवस्था ढासळ्ळी. हो सुद्दां प्रचार मोदी सरकारान केला अशे तरेचे आक्षेप घेतात. ज्या पद्दतीन अर्थवेवस्था चलपाक जाय आशिल्ली सर्वसामान्य लोकांक आपल्यो सामान्य गरजो पुराय करपा खातीर लोन घेवचें पडटा अशे तरेचो अहवाल आहा. हो म्हाका दिसता हो इंडिया टुडेचो सर्वे आणि चड अर्थतज्ञ जे आसात त्यांनी पळप परंतु म्हाका रोजगार निर्माण जायना म्हणजे आमच्या जनतेक कितें आसा जाणा गोव्यात सुद्धा की रोजगार म्हणजे फक्त सरकारी नोकरी मेळपाक जाय. एक्झॅक्टली. आणि सरकारी नोकरी मेळप म्हणजेच रोजगार निर्माण जालो अशा पद्धतीचें ना न्ही. पण गोंयचेंच उदाहरण दितलें जाल्यार गोंयान भितर बरे उद्योग विशेषतः गोंयच्या तरुणांक जे उद्योग जाय ते हाडपाक अपयश आयलें न्ही. आमी पळयतात गोंयचो शिक्षीत वर्ग गोंया भायर वचून काम करता. एक तर तो पुण्याक वता बेंगलोर वता किंवा विदेशांत वता. मोठ्या प्रमाणाचेर कॅथलीक आनी हिंदू आज युरोपान वता ते आमी पळयतात. तांकां सगळ्यांक गोंयचे बद्दल प्रेम आसा एक कळवळो आसा पूण तांकां भायर वचचें पडटा. हाजो अर्थ गोंय सरकार कालची घटना पळयात न्ही आखातान एका बिल्डिंगेक उजो लागून थंय 40 जाण मेले तातूंत कितलेशे गोंयकार आशिल्ले आनी ते एका रुमान 25 जाण रावताले. मागीर तांकां वायट परिस्थितीन भायर वचचें पडटा वायट परिस्थितीन थंय रावचें पडटा. हें अपयश सरकाराचेंच अशें म्हणून गोव्यात जर नोकरी करप जाल्यार हांव सरकारी नोकरीच करतलो अशी भावना एक तकलेंत अशें दवरप आनी मागीर भायर वचून हांव कशाय पद्दतीची नोकरी करपाक तयार आसा. आता हांगासर बांदकाम क्षेत्र आसत किंवा आता आजच माझ्या घरा मातसो इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम जालो हांव दुसरे कडेन रावपाक गेला तर जो इलेक्ट्रिशियन जो आयलो न्ही तो गोंयकार नाशिल्लो. सर ते खरें आता म्हणजे इलेक्ट्रिशियन गोंयकार कित्याक म्हाका मेळूंक ना. तो आयलो तो अरे तुजे खंयच्यान आयलो बिहारच्यान आसा म्हणपाक लागलो. एक्झॅक्टली. आता अशी कामां गोंयकार करिना तो रोजगार आसा न्ही खरें म्हणजे पण म्हाका गोंयांतलो रोजगार म्हणजे सरकारी नोकरी.
एक्झॅक्टली. आणि अशा पद्धतीचे जर कितें आसत जाल्यार त्यो नोकऱ्यो भायर वचून हांव कितें ना, पूण सरकारा कडेन नोकरी दिवपाची क्षमता आसा सरकारा कडेन ना, तरी आसतना सरकार रोजगार निर्माण करीत आसा. सरकाराची पळय जी अर्थवेवस्था फसवी, एका अर्थान सरकार अर्थवेवस्था वाडला म्हणटा, दुसऱ्या अर्थान सरकारी नोकऱ्यो इतल्यो निर्माण करपाक लागल्यात की हाचे पयशे लोक कर दिवचो पडटा लोकांक. कर वाडत आसा. सामान्य गोंयान आमचे मायनींग टुरिजम पळयल्यार कमीत कमी कर आसपाक इतलो आमी निधी तयार करतात. तरी आसतना सरकारची ही अर्थवेवस्था, हांव तेच म्हणटा, गोंय सरकार ज्या फसव्या अर्थनितीचो पळय पुरस्कार करता तातूंत भितर सरकारान नोकरी चडांत चड निर्माण करप, सरकारान लोकांक ही नशें लायल्या की सरकारी नोकरी नाही. पण ते ह्याच सरकारान लायलं अशें न्ही. कोणे तरी ते थांबोवपाक जाय, कोणी तरी थांबोवपाक जाय. ते डेअरिंग, ती वील पॉवर ही त्या वेळच्या सरकारा कडेन आसपाक जाय. म्हणजे ताका ती पॉलिटिकल वील जाय पडटा. म्हाका एक सांगात, आनीकय एक ऑर्गनायझर किंवा बाकीच्याय जे पळय RSS माउथपीस आसा ताणें म्हणलां की आयडियोलॉजिकल एलायज जे पळय विचारधारा, म्हणजे संघ किंवा भाजपाचे विचारधारा आशिल्ले अशा लोकां कडेन लागीं वचपाचें सोडून अशे तरेचे भायल्या लोकांक घेवप आनी जिखून येतले अशे तरेचें वातावरण निर्माण करप. अलायड म्हणजे समान विचारसरणी आशिल्ल्यो ज्यो अन्य संघटना आसात पळय, त्या संघटनांचो आणि जसो संघाचो आणि भाजपाचो डायरेक्ट रिलेशन कांय ना. थंय स्वयंसेवक आसात, हांगासर स्वयंसेवक आसात आणि तितल्या पुरतेच ते रिलेशन. तसे ज्यो अलायड म्हणजे समान विचारसरणीच्यो अन्य ऑर्गनायझेशन, ज्यो संघाच्यो संघ विचारसरणीच्यो ऑर्गनायझेशन आसात, त्यांच्याकडे सुद्धा ऑल आर सेपरेट ऑर्गनायझेशन्स. त्यो त्यांच्या पद्दतीन त्यांचे क्षेत्रच काम करपाचे वेगळे आसा न्ही. म्हणजे भाजप हो राजकीय क्षेत्रात आसा, संघ हो सेवा कार्यात आणि सांस्कृतिक. पण हांव तशें म्हणना की संघाचे म्हणून जे काही लोक आसात, संघाचे काम करपी लोक आसात, उजव्या शक्ती कडेन लागीं आशिल्ले लोक, विचारवंत संघटना आसात, तांकां सल्ला मसलत करत BJPन बंद केला अशें केली आसतली न्ही. म्हणजे बंद केला. तुमचे कडेन, तुमी स्वता गोंयान इतली वर्सां काम करतात, तुमचे कडेन BJPचो संपर्क आसा? काही स्वयंसेवक जे थंयचे आसात त्यांच्या माझ्या कडेन उलोवणी चालू आसता. म्हणजे आमचे काही बिगडूंक नासता. हांव म्हणटा BJP सरकार BJPचे म्हणजे आत्ता जे सुद्धा आसात त्यांचो संपर्क ना अशें कांय ना. ओके. म्हणजे चालू आसता, परंतु त्यांच्यो कितें डिफिकल्टीज आसत जाल्यार ओके, त्या पद्दतीन ते चलतात. हे म्हजो निमाण प्रश्न असो की दक्षिण गोंयान जेव्हा महिला कॅन्डिडेट घाली ती योग्य आशिल्ली काय कॅडरांतल्यान मनीस येवपाक जाय आशिल्लो? ना ह्यो महिला कॅन्डिडेट आता एक नवीन धोरण जे म्हणजे सगळी सर्व मान्य आसा ते, नॉट ओन्ली ऑफ BJP, सर्व मान्य आसा की महिलांचो सहभाग वाडपाक जाय. आणि कदाचित असे आसूं येत की कॅडरांतलो कॅन्डिडेट सुद्धा कदाचित निवडून येतलो काय येवचो ना अशा पद्धतीचे सर्वे त्यांचे आसतले. ते ज्या पद्धतीने ते करतात त्या पद्धतीने. त्याच्या परस आम्ही एक प्रयोग करून पळोवया. आणि जो कॅन्डिडेट दिल्लो तो उत्कृष्ट कॅन्डिडेट आशिल्लो. हांव अशें म्हणतो ना की ते सामाजीक क्षेत्रात अजिबातच नाशिल्लो असं त्यांनी काम केला, काम करतालीच ती माझी अशा. पण आता ओके, सगळे कॅल्क्युलेशन वेंट रॉंग अशा पद्धतीने. ही सगळी जी पळय चर्चा जाता त्या चर्चेचो मूळ उद्देश फुडल्या वर्सा RSS 100 वर्सां कंप्लीट करता. सो ताका लागून आपली छबी इल्ली बरी क्लीन आसची अशे तरेचो प्रयत्न बी. RSS हो 100 वर्षां पूर्ण झाली म्हणून या पद्धतीन प्रयत्न करतोच ना. RSS 100 वर्षां पूर्ण झाली म्हणून आपले शाखा वाढप, चरित्र निर्माणाचे जे काम आसा ते चालू दवरप, सेवा कार्यात अधिकाधिक आम्ही खंय खंय आवश्यक आसा अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्ही करू शकता ते सेवा कार्य करप. चरित्र निर्माणाचे काम जे संघाचे आसा तेच संघ सुरू करतलो. 100 वर्षां जावन दी किंवा 200 वर्षां जावन दी, ताका संघ केन्नाच त्या कामापासून दूर जातो ना. पण त्या वेळाचेर हे आसतले न्ही, सगळे सारखे चलचे. म्हणजे एखाद्याक राजकारणात कितें तरी गोंधळ झाला जाल्यार ज्या पद्धतीने स्वयंसेवकां भितर संवाद आसता तितलो संवाद उरतलोच तो. पण संघाचें काम ते ना. संघ हो चरित्र निर्माणाचे, स्वयंसेवक निर्माण करपाचे, स्वयंसेवकाचेर बरे संस्कार करपाचे, त्यांनी आपले चारित्र्य व्यवस्थित राखून समाजाच्या अनेक क्षेत्रात काम करचे, या खातीरच संघ काम करतलो. चारित्र्य सांबाळपी पक्ष असतो, हाजे खातीर संघ आनीक एग्रेसिव्ह भूमिका घेऊ शकता घेऊ शकता त्याच्या खातीर घेऊ शकता, ते जाऊ शकता. कारण आता मोहनजी भागवत आणि भाजपच असे नाही, सगळ्याच पक्षाचे चारित्र्य संपन्न असे याच्या खातीर संघ आग्रह करतो. सगळ्या पक्षाचे बरे आपण तुमचे पालकत्व BJPचे पालकत्व जर RSS घेता ना, भाजपचे पालकत्व RSS घेईना. हो शुअर, म्हणजे असे नाच. ओके. संघाने जर एक टाइम असता जाल्यार एक सांगता की अगदी सुरुवातीच्या काळात म्हाका एक याद जाता, जगन्नाथराव जोशी म्हणून एक संघाचे स्वयंसेवक आशिल्ले आणि ते भाजपचे काम करताले.
तर एका माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यानं जगन्नाथराव विचारले की आपले किती निवडून आले. ते म्हणाले लगेच 540. जगन्नाथराव म्हणाले 540 निवडून आले. ते म्हणाले 540. अरे तू संघाचा स्वयंसेवक आहे ना, तुझ्या दृष्टीने निवडून आलेले सगळे आपलेच आहेत. तू माझे किती निवडून आलेस म्हणजे जनसंख्याचे किती आले, तर आम्ही 22च आलो होतो. त्यामुळे संघ स्वयंसेवकाचा विचार हे 540 आमचेच असतात. तुम्ही एक महत्त्वाचं स्टेटमेंट केला की बीजेपीचे पालकत्व संघ घेना आणि कांय दिसा पयलीं भाजपाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लो संघाची आमकां गरज ना. ती या अर्थान गरज ना म्हणजे संवादच ना, अशा पद्धतीचे ना ते संवाद असतो. आणि बीजेपीन भितर पळय अशे टेंटेड लोकांक घेतात, मोदी की गॅरंटी म्हणून आपल्यालेच हे वाडप, उद्धटपणा वाडचो न्ही, हाजे खातीर मातशी RSSन मातशी बडी घेवन जर बसत, चाबूक घेवना म्हणून बडये परस बडी घेवन अशें न्ही ते, पण संवाद असता त्याच्या खातीर आसता, काळजी घेवपाक जाय हे अशें असतात न्ही उलोवप. लेरे साहेब तुमी आमच्या प्रश्नांक बऱ्यो जापो दिल्यो. एक बरो इंटरव्यू जालो अशें हांव मानता. कारण लोकांच्या मनान जे पळय वेगवेगळे दुबाव, वेगवेगळे शंका, संशय आशिल्ले ते तुमचे लेखान मातशें वाडिल्ले की अरे संघ सामकोच पेल्यान गेलो काय कितें. पूण पालकत्व घेना, पूण बीजेपीन कितें चल्लां हाका हाजेर तुमचें लक्ष आसतलें. पहिली बीजेपी कडचे स्वयंसेवक आसात, पण लक्ष सगळ्याच पक्षांचेर आसतलें. पूण बीजेपी चड काळ सत्तेर आसा, 10 वर्स जाली आनी गोंयांनूय बी सत्तेर येता, सो तुमचें लक्ष आसतलें. आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. एक म्हत्वाची चर्चा जाली आनी बरी चर्चा जाली अशें म्हाका दिसता. ताणें सांगलां की गोंयाचेरय लक्ष आसतलें आनी केंद्रान तर ज्या पद्दतीन आतां RSSन जी भुमिका घेतल्या आनी महाराष्ट्रा संदर्भांतूच न्ही गोंया संदर्भांतूय आमी लेली साहेबा कडेन उलयले. सो ही एक इंट्रस्टींग गजाल. RSS बारीक नजर बीजेपीच्या कारभाराचेर दवरतली. ज्या पद्दतीन पक्षाची तोडफोड करतात, सरकारां उडयतात, ताजे संदर्भांनी भाजपा कितें करता हाजेर RSS लक्ष दवरतली, बारीक लक्ष दवरतली. चाबूक घेवन बसतली काय बडी घेवन बसतली हो प्रश्न वेगळो. म्हाका दिसता ह्या चर्चेंतल्यान एक कांय बरे विशय, कांय मुद्दे तुमचे कडेन आल्यात. ही चर्चा आमी हाजे फुडेंय चालू दवरपाचे आहात. तुमकांय जर कितें सुचोवण्यो करून दिसल्यो त्यो आमकां मुजरत करात. लेरी साहेब तुमी आमचे इंटरव्यू केले. हांव तुमकां गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.